गौरीश बाब हांगा थोडे दीस जाले खूब क्रायम जाला वास्कोन, कितें सांगपाक सोदता तूं? पयलीच खातीर म्हणजे म्हाका आमचे वास्को पुलीस स्टेशनान जे पुलीस मास्टर आमचे कोण आसा PSI या पुलीस कॉन्स्टेबल तेंगे सगल्यांक कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता आनी तेंगे एक सल्यूट मारूंक सोदता की तेणी आयज आपले एक हे क्रायम जाता ते वास्को वाठारांत तेंकां धरपाक, ते क्रायम जे करता तेंकां धरपाक तेंचे एक मोठो तेंचे हितून योगदान आसा आनी तेणी आयज आमचे वास्को सिटीक खंय ना खंय एक सेक्युरिटी प्रोवायड केल्ली आसा. तेच रितीन पळोवंक गेल्यार आयज आमचे वास्कोन खूब क्रायम वाडत गेल्ले आसा. तुमी पळयलें आसतलें एक जाले एक दोन वीक पयलीं वास्कोचे कितले क्रायम्स तुमी पेपरांचेर येयले, मिडियान तुमी थ्रू चॅनल तुमी पळयलें आसतलें. मर्डर, आतां लेटस्ट रेप, काल पर अन्नपूर्णाच्या फुड्यान एक भिकारीचो कोणाने मर्डर जाल्या. कितें चल्लेलें आसा कांय समजना. खंय ना खंय आमचे वास्को वाठारांतलें नांव खंय ना खंय पिड्ड्यार जायत गेल्लें आसा. हांव मागता आमचे मुख्यमंत्री कडेन तेणी एक लॉ अँड ऑर्डर कायदो स्ट्रेंथनींग करपाचो खूब गरज आसा. कोणाक हे कायद्याचेर आयज कोणाक कसलोच भंय ना. आयज केन्ना खंयचो न्यूजपेपर ओपन केल्यार खंय ना वास्कोचें नांव खंय ना खंय पानार आसतात. अशें करून आमचे वास्को सिटीचें नांव खंय ना खंय पिड्ड्यार जायत गेल्लें आसा. आमची म्युन्सिपालिटी आमी म्हणटा म्युन्सिपालिटीक एक पॅराडायज जाल्लें आसा ह्या भिकाऱ्यां खातीर. हे भिकारी खरंच आपल्या आर्थीक परिस्थिती खातीर भिकारी जाल्या काय ते भिकारी सवंगां करून थंय भीक मागतात तें खबर ना. कितलींशीं ल्हान भुरगीं थंय भीक मागतात. ती खरेंच तेंचीच भुरगीं या ती कोणाले किडनॅप करून हाडून तेंकां भीक मागपाक बसयले तें सुद्दां कोणाक खबर ना. हे खरेंच वास्कोन हे भिकाऱ्यांचे एक रॅकेट चल्ला काय हेजेरूय पुलिसांनी मातशी दखल घेवपाक जाय. कितलेशे भिकारी अशे बसलेले आसता काय तेंचे कितें खंयचून येयल्या खंयच्यान आयल्या कितें करता कांयच ना. आमचे हेचे साईबाबा देवळा मुखार सुद्दां फाटीं एक भिकारी आशिल्लो तो सुद्दां फाटीं दोन ते चलयां थंय आसली तेंकां कितें म्हटलें म्हूण तो तेंकां गाळी मारता. आयज ही परिस्थिती जाल्ली आसा. फाल्यां आमी चलयांक सुद्दां वास्को भोंवपाक खंय ना खंय भंय दिसतलो. सो हांव मागता की आमचे जे निवडून आयिल्ले जे कावन्सिलर्स आसा या आमचे नेवे जे आमचे लिडर्स आमी MLAs म्हणटा तेंकां ते जे निवडून आयिल्ले तेणी आपली कॉन्स्टिट्युन्सीन भितर कितें चलता तेणें लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा. बिकॉज हे क्रायम मर्डर ही बारीक गजाल न्हू, ही खूब मोठी गजाल आसा. आयज जर आमी जर आयज हिंगा दुर्लक्ष केलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं हे क्रायम एक मोठो हें घेवपाक फाटीं सरचो. गौरीशान सांगलां तशें आमचे वास्को पुलीस स्टेशनाक फॉर हॅट्स ऑफ. जे ते काम करतात तांकां गूड, दे आर डुईंग रियली गूड जॉब. तांकां कॉंग्रेच्युलेशन. आनी तेच बरोबर हांव तांकां म्हणूंक सोदता तुमची ही स्पीड आसा ती आनी मातशें वाडयात. जितले तुमची स्पीड आसता जितले तुमचे भोंवपाक जाय जावं पेट्रोलिंग करून ते तुमचे सुबेज करात. कित्याक जितले पेट्रोलिंग जातले तितले क्रायम रेट देंवत रावतलो. तुमी जर तर स्टेशनार बसून रावत तें जावचें ना. सो हेका लागून हांव एक तुमचे लागीं एक पुलीस स्टेशनाक हांव एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता जाता तितले तुमचे पेट्रोलिंग वाडयात आनी बरें करून तुमचो एक सोयकार दियात. हेच भाशेन सोयकार दिलेच जाल्यार आमचे गोंयचें आनी वास्कोचें पयलीं वास्कोचें नांव राखून तुमी फुडें सरतले. आता आमी सांगला त्या प्रमाणे खरेंच हे 24 वरां भितर ही जी फायंड आवट केला जे वास्को पुलिसांनी ही खरेंच एप्रिसिएशनाची गजाल. तेका लागून हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. पण खंय तरी कोण एकटे प्रोटेक्ट करता, पुलीस आमचे सगळे प्रोटेक्ट करता, पण एके सायडीन सरकार जो आसा हे गोंयकार म्हणून हेच क्रिमिनल्सांक हेंकाच गोंयकार अशें समजून जॉब दिता, जॉबाक लागून तांकां फुडें करता. सो हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. सरकारान हेजेर चिंतपाक जाय. तांकां गोंयकार म्हणून 15 वर्सां जाले काय तांकां जॉब दिता, पण तितून ते जॉब दिलेले आसता तितून हेच क्रिमिनल, हेच जे मायग्रंट्स आसा ते क्रिमिनल्स आसता. सो हेजेर लक्ष दिवचें. सो आमचे आर्जीन जे ठरयलेले आसा, जे पोगो म्हणून ठरयलेले आसा तेजेर विचार करचो. तेन्ना खंय तरी हे क्रिमिनल आनी क्रायम जे आसा ते बंद जातले.